म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी दोतोर, नर्सी आनी भलायके वावराड्यां खातीर मागुया. आयज आमी आयतार म्हणटात वैभवाचे गूट मनांत हाडटा आनी हो आयज विशय आसा. देव मनशां वरवीं पेकोवणी फावो कोत्ता. देव मनशां वरवीं पेकोवणी फावो कोत्ता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोतमानता देवाक, सोडपरिदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबावलो, आंकवार मारिथान जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोडपरिदारांत देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय थावन जिवी आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा, तूं सगळ्यार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां थाळेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नवान मरे कृपेन वरले सर्वेस पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन वरले सर्वेस पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन वरले सर्वेस पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा, बरी आसलेल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. लूक 5:30. ह्या उतरांनी आमच्या जिवितांत एक वैज कितलो गरजेचो आनी म्हत्वाचो तें जेजू दाखोवन दिता. एका दोतोराक, नर्सीक, तशेंच भलायके खातीर हेर तरेचो वावर कोत्तेल्या मनशांक देवान जाणवायेन आनी गिन्यानान भरल्यांत. हे जाणवाये वरवीं ताणें पिडेवोन ताची सेवा चाकरी करूंक तांकां आपोवणें आसा. ही कल्पना मनांत धरून आयच्या तेरसाचो विशय देव मनशां वरवीं पेकोवणी फावो कोत्ता. जायते पावट आमी दोतोरांशी निमाणे घडयेर वेतांव. आदी फुडें गेल्यार आमचो जीव वाटावंक जातालो, पूण निमाणे घडयेर वचून आमचोच जीव आनी आमी संकश्टांत घालता. आयच्या तेरसाचे वैभवाचे गूट आमी नियाळून खेरीत भाशेन आमची भलायकी सांबाळूंक आदार कोत्तेल्या दोतोरां, नर्सी, भलायकी वावराड्यां आनी हेर तरेचे आदार दितोल्या भाव भयणी आनी तांच्या कुटुंबा पासत ह्या तेरसांत मारयेक फुडें घालून मागुया. पयलो वैभवाचो गूट. पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेजू तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. देवाचें उतर. ताचे चुचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हणलें, ओय, म्हाका खुशी आसा, नितळ जाव. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जाले आनी तो नितळ जालो. मार्कू 1:41 ते 42. नियाळ.
मनीस आपलो हात दुसऱ्यांक दिवन दुखाच्या वेळार आपली भावना दुसऱ्या सोबे दाखयता. तेच परी एक दोतोर वो नर्स वखद दिवन आनी आपलो हात लावन एका दुखवलेल्या बोलिकाराक पेकोवणी दिता. जायते पावट चड गंभीर परिस्थितींत आसलोली बोलिकारां बरी जालोली आमी पळयतात तेन्ना देव तांचे वरवीं आपली पेकोवणी दिता म्हूण तांकां कळोन येता. दोतोरांनी आनी नर्सींनी मोगान सेवा करून आपले खालतिकायेन केलोल्या वावरा वरवीं देवाक मोहिमा दिवंक ताणें तांकां विचल्यांत. मागणें. मोगाळ जेजू, विज्ञानीक दोतोर, नर्सी आनी हेर भलायकी वावराडी आपली सेवा दितना विज्ञान आनी वखदाचेरूच पातयेवन न्हय पूण देव तांचे वरवीं वावुरता म्हूण तांकां वळखूंक तांकां कृपा दी. आमचे बाप्पा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपन बोलले सुरवेस पोच ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बोलले सुरवेस पोच ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बोलले सुरवेस पोच ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बोलले सुरवेस पोच ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बोलले सुरवेस पोच ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बोलले सुरवेस पोच ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बोलले सुरवेस पोच ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बोलले सुरवेस पोच ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बोलले सुरवेस पोच ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बोलले सुरवेस पोच ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां यमपणांतले उज्यांतली, वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक, भोव करून सोड गरज आसलोल्या. दुसरो वैभवाचो गूट. आपूण जिवन जातोच 40 दीस सोमी जेजू आपल्या शिस्सांक दिसती पडलो आनी उपरांत तांच्या दोळ्या मुखार ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. देवाचें उतर. जेजून कोटकाराक सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी मोइजेसान फॉर्मायलोलें दान भेटोय. अशें तूं बरो जालाय म्हूण पोरजेक रूज जातोलें. मातयो 8:4. नियाळ. जेजून त्या कोडकाराक
पूर्णपणी पेकोवन दिल्ली आसतना जेजू ताका सुमूर्ती पोरमोणे ताचें आंग याज्ञिकांक दाखोवंक लायता. याज्ञीक खुणां जातात समाजाच्या अधिकाऱ्यांची. आज संवसारांत जायतीं हॉस्पिटलां सरकारी तशेंच प्रायवेट चलयतात. एक दोतोर आमचे भलायकेचो परामर्श करता खरो, पूण त्या हॉस्पिटलांनी बऱ्यो सवलती त्या हॉस्पिटलाचे अधिकारी काडून दोतोरांक आनी भलायकी वावराड्यांक सोंपेपणी फावो कोत्ता. मागणें मोगाळा जेजू, आमचे सरकारी आनी प्रायवेट हॉस्पिटलां चलयतात तांचें मन खरेपणी लोकांच्या भलायकेची पर्वा कोत्तली जावंक आनी आपस्वार्थाचें मन पयसावंक तांकां करपा दी. आमचे बापा, तूं सरकार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां ताळेंत पडूं दिनाका, पण वायटांतली आमकां निबार. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर जठाय आसा. वस्त्र्यामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर जठाय आसा. वस्त्र्यामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर जठाय आसा. वस्त्र्यामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर जठाय आसा. वस्त्र्यामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर जठाय आसा. वस्त्र्यामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर जठाय आसा. वस्त्र्यामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर जठाय आसा. वस्त्र्यामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर जठाय आसा. वस्त्र्यामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर जठाय आसा. वस्त्र्यामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर जठाय आसा. वस्त्र्यामध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आनी सदां सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निबार आमकां कोणातल्या उज्यांतली, ओर सकाळ सगल्या आत्म्यांक, भोव करून चोड गरज आसलेल्यांक. तिसरो वैभवाचो गूट. 50व्या दिसा आंकवार मारिया आनी शीश एकाच मोनान मागणी करीत आसतना जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी तांकां आपल्या देण्यांनी भरलीं. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे घाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी एक खाणावळींत ताका व्हरून ताचो परामर्श केलो. लूक 10:30-4. नियाळ. ज्या मनशाक चोरांनी जखमी केल्लो ताका सामारियकारान जिवितांत केन्नाच पळोवंक नासलो. तरी आसतना तो ताचे चुचुरे करून ताचे गाय तेलान आनी सोऱ्यान पुसता. ताका खाणावळींत व्हरता
आनी तो बरो जायसर ताचो परामर्श करूंक फारीक करून ताचो परामर्श करूंक लायता. आयच्या समाजान जेन्ना कोणूय मनीस उपसर्गाक सांपडटा तेन्ना जायतो लोक एकठांय जाल्लो आनी आमी पळयता. पूण बऱ्या सामरिताना भाशेन आदार दिवंक भोव थोडीं फुडें सरतात. चडशीं व्हिडियो वो फोटो काडटात जाल्यार दुसरीं याज्ञिका आनी लेविता भाशेन आदार करिनासतना रोस्तीं फुडें वेतात. मागणें मोगाळा जेजू गोरजेवतांच्या आदाराक पावतात. तांकां तुज्या बेसांवांनी बोर आनी जे मनीस दुसऱ्यांची पर्वा करिनासतना फुडें वेतात तांची मनां बदल. आमचे बापा तूं सरकार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपतो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मध्ये कृपण बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मध्ये कृपण बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मध्ये कृपण बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मध्ये कृपण बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मध्ये कृपण बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मध्ये कृपण बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मध्ये कृपण बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मध्ये कृपण बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मध्ये कृपण बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मध्ये कृपण बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आनी सदां सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, बुकोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वो सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. चवथो वैभवाचो गूट. सोमी जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवणपणा उपरांत आंकवार मारयेक देवान कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली. देवाचें उतर. त्या लोकांक तो उपदेश दिता आसतना चोग जाण आर जाल्ल्या एका मनशाक उखलून ताचे सरशीं घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक तांचेशी आडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्या वयर पाटोस ताणें उक्तो केलो आनी अशी वाट करून आड पडलेल्या आरकारा सयत ताचें आंतुर्ण देंवयलें. मार्कू 2:3-4. नियाळ. चोग मनीस जाणें आर जाल्ल्याक जेजूशी हाडलो. तांकां आमच्यान आयच्या काळार पेडेवंत्याच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक, सोयऱ्यांक आनी तांच्या इश्टांक
सोर करूंक जाता. आपलो मोगाचो वांगडी पिडेक सांपडला म्हूण पळोवन आपल्या लागीं जाता तितलो आदार दिवंक कुटुंबांची वांगडी आनी हेर सगळीं वावुरतात. पिडेक लागून पिडेवंतांक एकलोच कश्टवना, पूण ताचे बरोबर सगळीं लागशिल्लीं ताच्या दुखांत वांटो घेतात. मागणें. मोगाळा जेजू, कुटुंबांची वांगडी, सोयरीं दायरी आनी इश्ट मित्र आपलो लागशिल्लो पिडेंत कश्टवतात तें पळोवन आपल्या जिवितांत दूख अणभवतात. असल्या दुखा वेळार तुज्याच कृपेन तांकां बळ फावो कर. पिडेक सांपडलेल्या पिडेवंतांक परत बरी भलायकी मेळूंक ताची उर्बा सेवा करतल्यांक तुजें बळ आनी सोंसणीकाय दी. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळ्यात पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आता आनी सदां सदां काळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां येमपणांतले उज्यांतली. ओ स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक, भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. पांचवो वैभवाचो गूट. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. देवाचें उतर. दादोशी काळीज हें खूब बरें वखद. उमेद नासलेलो आत्मो आडां सुकयता. मुण्यांतले 17:22. नियाळ. जायतीं आमची भाव भयणां कुडीचे पिडेक लागून जायते सोंसतात. तरी आसतना आस्त्या मुखामळाची तीं दिसून येतात. जाल्यार दुसरे वाटेन थोडीं जाणां कुडीच्या दुखींचेर इतलें ध्यान मोन लायतात की तांकां तांच्या दुखा बगर आनी कांयच दिश्टी पडना. असली सगळो वेळ रागान उचांबळ जातात. जो मनीस आपल्याचेर आयलोली पिडा मानून घेता
आनी हे पिडेचे जैत व्हरूंक देवाचेर विस्वास दवरून रावता ताका देवाची बुजवण आनी पिकोवणी फावो जाता. तो आपल्या कोश्टांत लेगून खुशाल दिसता. हेंच तें वखद दादोशी काळजाचें. मागणें. मोगाळा जेजू, दर एक मनीस जो पिडेक लागून कोश्टवता ताणें आपले कोश्ट तुज्या कोश्टां सांगाती अणभवून आपल्या कोश्टांत देवाची कृपा जोडून घेवन आस्त्या मुखामळाचो जावन तुजे भाशेन आपल्या जिवितान मोखोंक पावूं म्हणोंक पावूं. बापा, तुजी खुशी जाल्यार म्हजे वेळी हें पात्र पयस काड. तरी पूण म्हजी खुशी न्हय, तुजीच खुशी जावं दी. आमच्या बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळेन पडूं दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरच्या ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरच्या ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरच्या ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरच्या ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरच्या ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरच्या ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरच्या ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरच्या ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरच्या ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरच्या ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां यमपणांतले उजांतले. ओ स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक, भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. नमान राणये काकुळीचे माये, तूंच घे आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दोळ्याच्या रातनी तुजी काकुळीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ तुळो बांकवार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये, आमचे खातीर माग. जेजून बासायलां ते आमकां फावो जावच्या. मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता, मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रुजाचें मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेलें आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेलें आसा तें आमकां मेळोशें कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा.
आपले चाकोरणीचे लांडविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आताच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोड दोतल्यांक दुस्पटा येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इणोळक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. शेवटचे मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमी तुजे लागीं खालतेकायेन मागता. तुज्या सेवकांक निरंतर कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी फावो कर आनी दोतोर नर्सी तशेंच भलायके वावराड्यांक तुजे कृपेचो आशिर्वाद मेळून आनी भाग्यवंत आंकवार मारयेचे विणवणेन आमकां सगल्यांक आतांच्या कोश्टांतली निवारून सासणाच्या सुखाक सूख जोडूंक पावो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुझ्या गोपान माये आमकां मागून दवर. तुझ्या गोपान माये आमकां मागून दवर. भुरगीं तरणी जाणटी सगलो विस्वास दवरून एका ताळ्यान मायेन उलो मारतात प्रार्थू. तुझ्या गोपान मायेन आमकां मागून दवर. तुझ्या गोपान मायेन आमकां मागून दवर. हुस्कोर आमचे हुस्के जायत्यो दुखी आमकां. खूब खूब आमच्यो ताळण्यो मापना पातकांक आमच्या. तुझ्या गोपान मायेन आमकां मागून दवर. तुझ्या गोपान